आज आमगे प्रॉपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाढदिवस तेजे निमित्तान आज आम्ही हो ईद म्हणून साजर करता आणि तुमका खबर आसतले फाटले कितलेशे वर्सां हो सण आम्ही ह्याच भशेन प्रोसेशन काढून कायद्याप्रमाणे आमगेले जामा मस्जिदाच्यान आम्ही सुरुवात करून आणि परत एक राउंड अडेच वरां भितर आम्ही हो प्रोसेशन काबर करता दर वर्स आमगे ते चालू आसा आणि आज आम्ही हो स्टॉल घालता मार्गा मुस्लिम एसोसिएशनच्या माध्यमान आम्ही हो स्टॉल घातिल्ला सगळे पयशे कॉन्ट्रिब्युशन करून तुम्ही पळयले आसतले भुरग्यांक लागून आम्ही स्वीट केल्ल्या केक केल्ल्या सॉफ्ट ड्रिंक आसा अशें करून आम्ही वेगळे वेगळे तरेचे पकवान करून आम्ही लोकांक वाडटा हे कितले वर्सांनी आमगे चालू आसा आणि ह्या करता आसतना हांव आमगेले ट्रॅफिक पुलिसाचे देव बरें करूं म्हणटा तशेंच कलेक्टराचे देव बरें करूं म्हणटा आणि म्युन्सिपाल्टीने आमकां हांगा स्टॉल घालपाक दिले म्हणून म्युन्सिपाल्टीचे सीओचे बी हांव काजळाचे देव बरें करूं म्हणटा पण ह्या एके भितर एकूच म्हाका वायट दिसता आणि ते हांव सांगपाक अशें सोदता की आमी सगळे जाण आज ही सादर करता पण दुःखाची गजाल म्हणटा ते काणकोणचे भाव आमगेले आज 3रो वर्स जाले बाबा तांकां परमिशन दिना कित्याक परमिशन दिना हांव नकळो फक्त तेंगे घरां कितली आसा 100-150 लोक आसा आणि पण कलेक्टर कितें हे दिता रिपोर्ट कितें दिता की आमी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक शकना अरे 150 लोकांक तुमी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक शकना आनी कितें उलयता रे आमी सगळे जाण हांगा सादर करता ईद पण तांकां करपाक मेळना हे 300 वर्स जाले ह्या वर्सा तेंच्यांनी दिवना कित्याक दिना हांव नकळो आणि हांव म्हणटा म्हाका आमकां सगळे खबर आहा काणकोणचे हिंदू लोक म्हणजे मोगाड अपुरबायचे लोक काणकोणचे हिंदू मग त्यांचे हिंदू लोकांकडे हांव मागता की तेंच्यांनी आमगे मुसलमान समाजाक घेवन कलेक्टराक वचून तांकां ईदा लागून परमिशन दिवचें आणि तेंच्यांनी विचारप हिंदू भावान विचारपाक जाय कलेक्टर बाबा तूं मुसलमान भावाक कित्याक परमिशन दिना कितें तेंगेले चूक आसा तो कोणें कंप्लेंट केला हेजी वासपूस करपाची गरज आसा तशेंच कोलमचे आमगे मुसलमान भाव आज तेंचेर बी अन्याय जाल्लो आहा ह्यो 3रो वर्स तांकां तेंच्यांनी पुलिशेन परमिशन दिवना कित्याक दिवना रिजन कितें दिता की आमचे कडेन सफिशियंट पुलीस ना म्हणटा ते अरे सफिशियंट पुलीस ना हे कसले बघा कितले लोक असतात ते गावात ते आणि तेंगे प्रोसेशन कितले 1 मिनिटाचे प्रोसेशन तो तुम्ही पुलीस प्रोवाइड करपाक शकता न्ही आज तांकां बी परमिशन दिवना तेंच्यांनी हे व्हडली वायट गजाल आमच्याकडे दिसून येतालो हांव आमचे सीएमा कडेन मागता की हे 3 वर्सां तेंचेर अन्याय जावपाक लागला तेन इंटरव्हेन्शन जावन जुलुसाचे 1 म्हयने पयलीं तूं मिटींग आपय IPS ऑफिसर IS ऑफिस तांकां सगळे आपय आणि हांकां 2 काणकोणकारां आणि कोलमकारां तुमी कित्याक परमिशन दिवना हेजे बद्दल उलोवप गरजेचें आसा देव बरें आणि फाटीं सगळ्यांक म्हणटा देव बरें करूं ईद मुबारक मेगे नाव कादर आज हमारे सरकार की पैदाश का दिन है आज ईद मिलादुन नबी है और आज हमारे जो सभी लोग जुलूस में निकलते हैं और सभी झंडे लेके निकलते हैं सरकार की आमद के लिए निकलते हैं और सरकार के झंडों के साथ सरकार की ही बोली बोलते हैं और सरकार की आमद की बोली बोलते हैं। आज बहुत से लोग मड़गों को आते हैं उससे जगह में जुलूस इस तरह नहीं होता जो मड़गों में होता है तो इस तरह नहीं होता कि मड़गों में जैसा निकलता है। आज यहाँ पर जामे मस्जिद के जो भी जुलूस निकलता है मदीना मस्जिद का जुलूस निकलता है हर जगह से यहाँ मस्जिदों का सब जगह में से जुलूस निकलता है तो एक जगह में जमा होता है एक जगह जमा होकर सब साथ में निकलते हैं सब साथ में आते हैं और ईद मिलादुन नबी सब साथ मिलकर करते हैं और ईद मिलादुन नबी का जो झंडा है वो लेके नहराते निकलते हैं। आज सरकार की आमद का दिन है सरकार का ईद मिलादुन नबी का दिन है। इतना मैं सरकार के बारे में क्या बताऊं जितना भी बताऊंगा बहुत कम है और जो भी बताना है तो कुछ भी बताने के लिए उसके लफ्ज़ नहीं है तो सरकार की आमद है ईद मिलादुन नबी मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।